Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. दुसरे समूर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान आख्या इस्रायलाक अशें सांगलें, म्हाका 120 वर्सां भरलीं आनी आतां म्हज्यान म्हाका जाय तशें भायर भितर सरूंक जायना. त्या भायर सर्वेस्परानूय म्हाका सांगलां, तूं ही जोर्दान नोद उतरचो नाय. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मुखार वेतलो. ह्या राष्ट्रांचें निसणटण करून तांकां तुमचे आधीन करतलो. आनी सर्वेस्परान सांगलां तशें जोसुए तुमचे मुखार वेतलो. सिहोन आनी ओग ह्या आमोरितांच्या राजांचे आनी तांच्या गांवांचे सर्वेस्परान निसणटण केलें तशें तांचेय करतलो. आनी सर्वेस्पर तांकां तुमचे आधीन करतलो. आनी हांवें तुमकां घाल्ल्या हुकुमा प्रमाणे तुमी तांचे थंय करतल्यात. धीर घेयात आनी घट रावात. तांकां भिये नाकात. तांचे मुखार कांपू नाकात. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे बराबर चलतलो. तो तुका विसरचो ना म्हूण सांगचोय ना. तेन्ना मोइजेसान जोसुएक आपयलो आनी आख्या इस्रायलाचे हुजीर ताका म्हणलें, धीर घे आनी घट राव. जो दीस सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक दितलो म्हूण सोपूत दिला, त्या देसांत तांचे बराबर तूं भितर सरतलोय आनी तूंच तो तांचे आधीन करतलोय. सर्वेस्पर तुजे मुखार चलतलो. तो तुजे बराबर आसतलो. तुका सोडचो ना आनी सांगचोय ना. भियो नाका, आंग काडू नाका. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. सर्वेस्पराचें नांव परगट करता. चलात आमच्या देवाची वडवी गाजोयात. तो आमचें खडप. ताचें काम सोपूर्ण. कित्याक सगळ्यो ताच्यो वाटो प्रमाणीकपणाच्यो. जबाब. सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. पुर्विल्ल्या दिसांचो उगडास कर. काळा पाटल्यान काळ, गेल्लीं वर्सां मोनांत हाड. तुज्या बापाय लागीं विचार, तो तुका शिकयतलो. तुज्या वडिलां लागीं विचार, तीं तुका सांगतलीं. जबाब. सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. जेन्ना सर्वेस्परान राष्ट्रांक आपआपलें दायज दिलें, जेन्ना मनशांच्या भुरग्यांक वांटून घालीं, तेन्ना देवाच्या पुतांची संख्या पळोवन तांच्यो शिमो थारायल्यो. जबाब. सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. पूण सर्वेस्पराचो वांटो म्हळ्यार ताची पोरजा. जाकोब ताच्या दायजाचो वांटो. एकलोच सर्वेस्पर ताका वाट दाखयता. ताच्या सांगाता पोरको देव आनीक ना. जबाब. सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यांत ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्यां परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबनासतना पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंयान न्हय दोंगराचेर सोडून हिंडांतली पेल्यान सरल्या तिका तो सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या न्हंयान न्हय शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्यां भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. दुसरें सोमुर्तीचें पुस्तक 31:7. धीर घे आनी राव. नियाळाक आदार. जेन्ना हांव पयलींच पावट परदेसांत वचूंक भायर सरलीं तेन्ना म्हजे आवयन म्हणलोलीं उतरां धीर घे आनी घोट राव आजून म्हज्या कानांत सादोवतात. थंय कशें आसत, कोणाचो सांगात मेळत, काम आनी धोनी कसलो आसात, असलीं सोबार चिन्नां मनांत येतालीं. पूण थंय पावतच सगळेंच देवान आदी फुडेंच म्हाका तयार करून दवरलेलें हांवें पळयलें. धीर घे आनी घोट राव हीं देवाचीं आस्वसणाचीं बळादीक उतरां. ह्या उतरांतल्यान देव आपले सुरक्षेची गोडसाण आमकां उक्ती करता. आयच्या पयल्या वाचपान मोइजेस ह्या उतरांतल्यान आरोनाक हे पोरजेक ताच्या फुडारीपणा खाल देवान भासायलोल्या देसांत पावूंक बळ दिता. सर्वेस्पोर आपले पोरजे सांगाताक चलतालो आनी ताणें आपणेच आपले पोरजेक चलोवन व्हेली. दुसरें सोमुर्तीचें पुस्तक 30:2-12 म्हणटा. जिविताची वाट चलतना आमकां धाकटुल्या भुरग्यां सारकीं जावची गरज आसा. ताका कसलीच कोणाचीच भिरांत आसना, कसलीच आशा आसना, कसलोच भेदभाव, ओडपण ओ दुस्मानकाय ना. कोणाचोच राग ओ कसलेच हुस्के खोंती नात. वारेवेल्या सुकण्या परी खुशालकायेन हें भुरगें आपलें जिवीत जियेता. आमच्या काळजा मोनांतली विकोटाय पयसावून पातका विरेत जियेलीं जाल्यार देवाची सुरक्षा आमकां सदांच आसतली आनी स्वर्गा राज्यांत आमकां सदांच मान आसतलो म्हूण आयचें शुभ वर्तमान
आमकां खात्री दिता. मातेव 18. मोगाळा बापा, आकांतांची कुपां उप्रासतात तेन्ना धीर घे आनी घोट राव ह्या तुज्या उतरांच्या बळान तांकां फुडो करूंक वावरूंक आमचे संगी तूं राव. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.